नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। गोयातले खणींचे 19 जुलयाक सुप्रीम कोर्टान सुनावणी जावप कठीण। सरन्यायाधीश जाता निवृत्त। ग्रीन खंडपीठ बदलता, सरकार निर्णायक युक्तिवादाक तयार। कुर्टी खाणेपारा जाल्ले अपघातान बापूय पूत दोगूय आगताक गेले। दोगूय उसगावचे। मोटारीन दुसरे गाडयेक ओव्हरटेक करताना मोटरसायकलीक दिलो सरळ धपको। पूर्व प्राथमिक शाळांतले शिक्षकांक सरकार दितलो अर्थीक आधार। शिक्षकांचे अणभवा प्रमाण वाडटलो पगार। मुख्यमंत्री म्हणटा येवजण फुडले 3 म्हयन्यांत लागू। भांगराक पेटपाक शकता उजो। भांगराच्यो बिस्किटी आनी नाणी विकपाचेर फुडले 6 म्हयने व्यापाऱ्यांनी स्वता घाली बंदी। भांगराची आयातय केंद्र सरकारान केली उणे। सरकारी कर्मचाऱ्याक मारबडय केल्ल्यान काणकोणचे कर्मचारी चाळवले। निषेध उक्तावंक मामलेदाराचे कचेरेन बसका। हल्लो करतल्याक पुलिसांनी केली अटक। आनी तळागाळान जिमनॅस्टिक्साचो प्रसार करपाची क्रीडा प्रबोधिनीची मोख। भुरग्यांक खेळान उर्बा दियात, अवधूत पर्रीकाराचो उलो। खबरो विस्तारान। गोयातल्या खणींच्या प्रश्नाचेर 19 जुलयाक सुप्रीम कोर्टान सुनावणी जातली म्हूण गोयातले मिनेर आनी मायनिंगांतले लोक रावल्यात। मात परिस्थिती पळयल्यार त्या दिसा सुनावणी जावप सध्या तरी कठीण दिसता। सुप्रीम कोर्टाचो मुखेल न्यायाधीश अल्तमास कबीर 18 जुलयाक निवृत्त जाता। ताका लागून कोर्टाचो ग्रीन बेंच बदलपाचो आसा। सरकार 10 जुलय म्हणल्यार सुनावणी जावन कितें तरी थाकाय मेळटली म्हूण राविल्लो। सरकार निर्णायक युक्तिवादाक तयार रावला। गोंयांतल्यो कायदेशीर खणी जाता तितल्यो बेगीन सुरू जावच्यो म्हूण गोंय सरकार वावुरता। कायदेशीर खणी वयली बंदी सुप्रीम कोर्टान आतां फाटीं घेतल्यार पावस सोंपल्या उपरांत खणी चालू जावं येता। 19 जुलयाक ह्या अर्जाचेर सुनावणी जातली अशें सगळे जाण धरून चल्ल्यात। मात सुप्रीम कोर्टांतली परिस्थिती पळयल्यार 19 जुलयाक गोंयांतल्या खणीच्या प्रस्नाचेर सुनावणी जावप शक्य ना अशें दिसता। सुप्रीम कोर्टाचे मुखेल न्यायाधीश अल्तमास कबीर 18 जुलयाक निवृत्त जातात। त्याच दिसा न्यायमूर्ती पी सथाशिवन हे नवे सरन्यायाधीश जातले। पर्यावरणा विशींच्यो केसी आयकून घेवपा खातीर ते नवो बेंच नेमतले। ह्या खंडपीठा मुखार गोंयच्या खणीची केस सुनावणी घेतली। ताका लागून 19 जुलयाक गोंयच्या खणीच्या प्रस्नाचेर सुनावणी जावप शक्य ना। गोंयच्या खणीच्या प्रस्नाचेर 8 मेक सुप्रीम कोर्टान सुनावणी जाल्ली। उच्चाधिकार समितीन नव्यान प्रतिज्ञापत्र दिवचें अशी सुचोवणी सुप्रीम कोर्टान तेन्ना केल्ली। हो आदेश दिवन आतां 2 म्हयने जावन गेले, मात उच्चाधिकार समितीन अजून मेरेन प्रतिज्ञापत्र दिवंक ना। जो मेरेन उच्चाधिकारी समिती हें प्रतिज्ञापत्र दिना तो मेरेन मूळ अर्जाचेर सुनावणी जावप शक्य ना। नव्या खंडपीठा मुखार ही सुनावणी जावपाची आशिल्ल्यान सुनावणी केन्ना सुरू जातली हें सांगप शक्य ना। गोंयांतल्यो कायदेशीर खणी जाता तितल्यो बेगीन सुरू जावच्यो म्हूण गोंय सरकार यत्न करता। सुप्रीम कोर्टान जुलय म्हयन्यांत बंदी फाटीं घेतल्यार पावस सोंपल्या उपरांत खणी चालू जावं येताल्यो, मात सध्या तरी तशी परिस्थिती दिसना। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी। कुर्टी खाणेपारा शुक्रारा दनपारा जाल्ले अपघातान 2 जाण आगताक गेले ते दोगूय बापूय आनी पूत। दोगूय उसगावचे। एके मोटारीन दुसरे गाडयेक ओव्हरटेक करताना तांचे मोटरसायकलीक सरळ धपको दिलो। ते दोगूय उसगांव वटेन वताले। अपघात पळोवपी लोक सांगतात ते प्रमाण मोटारीच्या ड्रायव्हरान फुज्यो काडल्यो। पुलीस मोटारीच्या ड्रायव्हराक सोदतात। दनपारा सुमार 2 हो एक्सिडंट जालो। बापूय 77 वर्साचो सोनू ढोईफुडे आनी 30 वर्साचो ताचो पूत मयूर ढोईफुडे मोटरसायकलीचेर उसगांव वताले। दोगूय उसगांवाक गवळी वाड्यार रावपी। कुर्टी खांडेपारा हायवेचेर तांकां फुडल्यान येवपी मोटारीन सरळ धपको दिलो। धपको इतलो नेटान आशिल्लो की ते दोगूय उसळून पडले। दोगांकूय आगताक मरण आयलें। पळोवपी लोक सांगतात ते प्रमाण मोटारीच्या ड्रायव्हरान फुज्यो काडल्यो। पुलीस ताका सोदतात। मोटरसायकल रायडर म्हाका दिसता उजगांव सायडीक वयता दिसता आनी एक इनो तो पणजी पोंडा सायडीक येतालो। म्हाका दिसता ओवर स्पिडीन आसा ते स्पॉटा वयल्यान कळटा तो ओवर स्पीड आसा। हय मोटरसायकलीचेर दोग जाण ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जाले ते।
आता मातशें तेजी एक डॉक्युमेंट कितें आसा ते गवळी वाडा दहीपोडी म्हणून नांव आसा पण डिटेल नांव मेळूंक ना म्हाका. हेजो ड्रायव्हर आतां सद्या एब्सकॉंडींग आसा, स्पॉटांतल्यान गेलो तो. कितें आसलें आमी एक्शन घेतले. रिपोर्टर विवेक प्रभू प्रुडंटा खातीर. पूर्व प्राथमिक शाळांतले शिक्षकांचो पगार वाडोवंक सरकार अर्थीक आदार दितलो. शिक्षकांचे अणभवा प्रमाण पगार थारतलो. ही येवजण चालीक लागपाक 2-3 म्हयने तरी वतले अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान म्हणलां. शाळांचे वाडयल्ले वेळाचेरूय पालकांकडच्यान मिश्र प्रतिसाद मेळटा. कांय पालक नवी वेळ बरी म्हणटा. सरकार भुरग्यांक शिक्षणाचो केंद्रबिंदू धरून निमणे कितें तो उपाय काडटलो अशेंय पर्रीकारान स्पश्ट केलें. मुख्यमंत्री हळदोणा एके शाळेचे सुवाळ्यान उलयतालो. We are also working on pre-primary teacher support because they get only 5,000, 3,000 like that. So from this academic year there will be more support financially for them to get a additional between 8,000 to 20,000 depending on the number of years they will be working. Government has decided, but the administration requires 3-4 months to get the things actually done. And though it is effective from first day of the academic year, it may actually happen in October, November. So there has to be some patience, and it will not happen from tomorrow. शाळांचो वेळ वाडोवपाच्या निर्णयाक बऱ्याचशा पालकांनी येवकारय दिला अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. वेगवेगळ्यो गजाली मतीन दवरून ह्या प्रस्नाचेर उपाय काडटले अशें ताणें उलोवन दाखयलें. There are various aspects. Some people feel that half an hour increase, number of days, academic increase are creating some problem. In some places, people come story. They say allow us full day school, and the parents have told me in one school we are working out sort of a session for all those who are interested to tell government on the issue. We had considered lot of consultation in advance, but a single solution cannot be found or cannot be always be available for a vast area where 2,75,000 students are studying. सुमार 150 विद्यार्थ्यांक अजूनय कॉलेजींनी एडमिशनां मेळूंक ना. विद्यापीठ पावण्यार कांय प्रशासकीय अडचणी आशिल्ल्यान हो प्रस्न उप्रासला. त्यो सोडोवपाचो यत्न सरकार करता. Some 150 students are without admission in colleges. No one need to worry. I am already aware of it. We are having talks with university. There are university rules which they don't want to violate. We have administrative problems in accommodating them. मैड्या सेंट झेवियर प्री प्रायमरी स्कुलाचे उक्तावण सुवाळ्यान पर्रीकार उलयतालो. हळदोणेचो आमदार ग्लेन टिकलो, एक्रोनचो संचालक अमर ब्रिटो, फादर सिम्पली बारेटो आनी हेर मानेस सुवाळ्याक आशिल्ले. रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे प्रुडंटा खातीर. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.